भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्भे सांच्यांक देख जावन सोबच्याक भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैविक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची सोभित कांट्या मधलो शीतळ संद्र स्वाधी कम्र कळंतीचे थंय ना कसलो प्रश्न भितर विंचनारून भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची भोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची
Krista माये तू आमची माय सारकी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सारकी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशील येता विज्ञान वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विज्ञान वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये
वेगस एक मुर्दोम, मेबल डिसोजा सुरतकल एक मुर्दोम, मेलानी डिसोजा मुल्की एक मुर्दोम, मोविन डिसोजा मुल्की एक मुर्दोम, रेकेल डिसोजा सा सेबेस्टियन वाडो एक मुर्दोम, रुपीना डिसोजा कुळूर दोन मुर्दोम, विल्मा संतोष डिसोजा किनीगोळी एक मुर्दोम, सुविन डिसोजा सा अंतोनवाडो दोन मुर्दोम, लीजा डिसोजा सुरतकल एक मुर्दोम, लार्सन डिसोजा सुरतकल एक मुर्दोम. पेस्ताक पुलाक दान दिल्ल्यांची नावां सा अंतोनवाडो, फ्लोरिन सिरिल डिसोजा 250 रुपये, लुईस सेलिन पेरेरा 250 रुपये, स्टेल्ला डिसोजा 500 रुपये, सिप्रियन वेगस 250 रुपये, फेलिक्स देसा 150 रुपये, ॲरन प्रिन्सिटा वेगस 500 रुपये, लॉयल जस्लिन वेगस 500 रुपये, अनिता डिसोजा 250 रुपये, अनैरा डिसोजा 250 रुपये, प्रिन्स्टन पॅक्स्टन डिसोजा 500 रुपये, प्रियल मेल्विशा वेगस 500 रुपये, जीतन डियोन पिरेरा 500 रुपये, प्रितेश स्विनल डिसोजा 250 रुपये, एंजल फातिमा डिसोजा 500 रुपये, जैसन सल्डाना 300 रुपये, चेल्सी डिसोजा एल्डन डेलन मस्कारेनस 1000 रुपये, नियोरा नीलन पिंटो 250 रुपये. सान सेबेस्टियन वाडो, पियूस कुवेल्लो 500 रुपये, स्पार्टा स्फटिका कुवेल्लो 500 रुपये, लविना रॉनी कुवेल्लो 500 रुपये, दొట్టి कुवेल्लो 500 रुपये, अवरेल कुवेल्लो 500 रुपये, अविल कुवेल्लो 500 रुपये, कियारा आणि केलिन जोश डिसोजा 1000 रुपये, रेकेल डिसोजा 250 रुपये, प्रसिल्ला जॉर्ज डिसोजा 1000 रुपये, ॲस्लिन ॲस्टन डिसोजा 500 रुपये, वीना इज्जित कुवेल्लो 1000 रुपये, दीक्षित आणि शैनी वेगस 250 रुपये, अलेक्झांडर डिलिमा 1000 रुपये. फातिमावाडो, स्टीवन कुवेल्लो 1000, फ्रान्सिस डొట్టి डिसोजा 250 रुपये, फिलिप डिसोजा 500 रुपये, वॉल्टर कुटिन्ना 250 रुपये, पेबियन कुटिन्ना 500 रुपये, प्रकाश स्वीटी डिसोजा 250 रुपये, कार्मिन डिसोजा 250 रुपये, कॅनी फ्रान्सिस डिसोजा 250 रुपये, राजेश डिसोजा 250 रुपये, रोशन डिसोजा 500 रुपये, प्लेवी डिसोजा 250 रुपये, रॉनी डिसोजा 250 रुपये, योगीश अमीन 500 रुपये, मार्क वेगस 250 रुपये, जॉन क्रास्ता 250 रुपये, शॉन लोबो 250 रुपये, शोविन लोबो 250 रुपये, फ्रान्सिस जेराल्ड लोबो 250 रुपये, मायकल डिसोजा 500 रुपये, मेटिल्डा वेगस 500 रुपये, प्रकाश सिल्विया डिसोजा 250 रुपये, फ्लोरिन वेगस 1000 रुपये, डेल्सन कुवेल्लो 250 रुपये, ॲस्टल लोबो 3000 रुपये, ॲरन डियोन डिसोजा 250 रुपये, एल्विरा डिसोजा 250 रुपये, अश्वित डियोन डिसोजा 250 रुपये, एलोशियस कुवेल्लो 500 रुपये, लीशल कुवेल्लो 500 रुपये. पेस्ता अपुलांक दान दिल्ले इतर दानी, रोविना प्रशांत डिसोजा सुरतकल 2000, डैना गॉडविन मोंतेरो पेरमन्नूर 500 रुपये, जास्मिन प्रवीण लोबो मेलकर 500 रुपये, मेबल डिसोजा सुरतकल 250 रुपये, रुपीना डिसोजा कुळूर 500 रुपये, डार्लिश डिसोजा सुरतकल 600 रुपये, तेरेजा डिसोजा उर्वा 250 रुपये, विवियन विपिन आणि कुटाम 250 रुपये, श्याम आचार्य 500 रुपये, स्वीटकॉर्न जैसन 1000 रुपये, मिशेल अविनाश डिसोजा कुळूर 500 रुपये. वाड्यावर पिरगजीच्या पेस्ताक दान दिल्ल्यांची नावां सा अंतोणवाडो, हेराल्ड डेझी डिसोजा 1000, फ्लोरिन सिरिल डिसोजा 1000, दिव्या वेगस 1000, लॉरेन्स वेगस 1000, अल्बर्ट वेगस 1000, जोसेफ डिसोजा 1000, लुईस सेलिन पेरेरा 1000, आयवन सुनीता डिसोजा 1000,
जेसिंता फेलिक्स वेगस 1,500, गिलबर्ट वेगस 1,000, स्टेल्ला डिसोजा 1,000, प्रशांत डिसोजा 1,000, सिप्रियन वेगस 1,000, ओझवल्ड एमी कुवेल्लो 1,001 रुपये, जुलियाना पिंटो 1,000, नतालिया पिरेरा 1,000, फेलिक्स डेसा 1,000, फेलिक्स नतालिया डिसोजा 1,001, अल्फोन्स डिसोजा 1,000, रीटा फेलिक्स डिसोजा 1,000, अवरेल डिसोजा 1,000, ब्लांच डिसोजा 1,000, सेलेस्टिन पिंटो 1,000. सान सेबेस्टियन वाडो, जुलियाना वेगस 1,000, गिलबर्ट कुवेल्लो 1,000, ऑल्विन डिसोजा 1,000, पियूस कुवेल्लो 1,000, डेल्मा कुवेल्लो 1,000, लविना रॉनी कुवेल्लो 1,000, रॉकी कुवेल्लो 1,000, आयरिन डिलिमा 1,000, लीजी मरिया डिसोजा 1,000, दोट्टी वेगस 1,000, अवरेल कुवेल्लो 1,000, अविल कुवेल्लो 1,000, मेरी कुवेल्लो 500 रुपये, सेलिन अल्बर्ट डिसोजा 1,000, क्लॉडी डिलिमा 1,000, सिप्रियन डिसोजा 1,000, आनंद डिसोजा 1,000, ग्रेसी डिसोजा 1,000, रॉनी डिलिमा 1,000, सेलिन रॉबर्ट डिसोजा 1,000, रेकेल मरिया डिसोजा 1,000, प्रसिल्ला जॉर्ज डिसोजा 1,000, हेलेन डिसोजा 1,000, लियो डिसोजा 1,000, सेलिन एवरेस्ट डिसोजा 1,000, वीना इजित कुवेल्लो 4,000, एलियस डिलिमा 1,000, हेराल्ड वेगस 1,000, अलेक्सांडर डिलिमा 1,500, जोसेफ मरिया कुवेल्लो 1,000. फातिमा वाडो, स्टीवन कुवेल्लो 1,000, फ्रांसिस नॅन्सी डिसोजा 1,000, संतोष डिसोजा 1,000, सुलोचना बाबू 1,000, फ्रांसिस डॉट्टी डिसोजा 1,000, फिलिप डिसोजा 1,000, वॉल्टर कुटिन्ना 1,000, अनिल डिसोजा 1,000, पेबियन कुटिन्ना 2,000, प्रकाश सिल्विया डिसोजा 1,000, नॅन्सी लॉरेन्स डिसोजा 1,000, कार्मिन डिसोजा 1,000, विलियम डिसोजा 1,000, वीर डिसोजा 1,000, कॅनी फ्रांसिस डिसोजा 1,000, प्रकाश स्वीटी डिसोजा 1,000, अमर डिसोजा 1,000, प्लेवी डिसोजा 1,000, माइकल डिसोजा 1,000, रॉनी डिसोजा 1,000, मेटिल्डा वेगस 1,000, अरुण मोंतेरो 1,000, योगेश अमीन 1,000, मार्क वेगस 1,000, स्टेल्ला डिसोजा 1,000, एलोशियस कुवेल्लो 1,000, सिबुल वेगस 1,000, जॉन क्रास्ता 1,000, फ्लोरिन वेगस 3,000, रॉनी कॅनी पेरेरा 1,000, डॉल्पी लोबो 1,000, लाजरस लोबो 1,000, क्लिपर्ड लोबो 1,000, फ्रांसिस जेरल्ड लोबो 1,000. हेर सबार रितीन पेस्ता कुमोक दिल्ल्यांची नावां: आईडा मुंबई 1,000, बसवराजा 500 रुपयांनी 1 रुपये, मॉली पिंटो मुंबई 1,000, फॅल्ड्रिन अयोरा डिसोजा बजाल 1,000. कोंप्रीच्या ऐतराक बँड स्पॉन्सर केला क्लिपर्ड लोबो. पेस्ताक बँड स्पॉन्सर केला अरुण कुटिन्ना. कोंप्रीच्या ऐतराक फलाहार दिला लुईस सेलिन पेरेरा. उदक स्पॉन्सर केला मेल्विन वेगस. पेस्ता कोल्ड ड्रिंक्स स्पॉन्सर केला फातिमा वाडो गुरकर. पेस्ताचे यूट्यूब लाईव्ह स्पॉन्सर केला आयलँड होमस्टे तनीरबावी. पेस्ताक अर्गमिस दिल्ल्यांची नावां: अश्विता कुवेल्लो, गिलबर्ट मार्ता डिसोजा पेरमण्णूर, प्रवीण प्रशांत मोंतेरो सुरतकल, रॉनी लिडविन डिसोजा सुरतकल, ग्रेटा डिसोजा, लॅन्सी लिविएट डिसोजा सुरतकल, लिझा लॅस्टन डिसोजा सुरतकल, मेल्विन सरिता डिसोजा आणि कुटाम, मेबल डिसोजा आणि कुटाम, रुडल्फ डिसोजा आणि कुटाम, ब्रॅटलिश लायनल डिसोजा सुरतकल, जॅक्सन प्रीमा डेसा कुवेट,
ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೂಳೂರ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಾ ಅಂತೋರ್ವಾಡೋ, ಮಿಶೆಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೂಳೂರ್, ಬಬಿತಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್, एव्हरेस्ट लॉयड तेरेस आणि ब्रिजिट डिसोजा आत्म्याक मिस दिला प्रकाश डिसोजा, फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्याक मिस दिला रुडाल्फो डिसोजा, रॉनी कुवेल्लोच्या आत्म्याक मिस दिला लविना कुवेल्लो आणि कुटाम, एडविन आणि सुनील कुवेल्लोच्या आत्म्याक मिस दिला लिझी कुवेल्लो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमच्याही सोबे असो. मोरी देवाची माय जेजूची आवय सांजचे पतिनेक पवित्र सभेत वर्ते स्थान असा. मोरी सर्व संतांमध्ये वर्ती म्हणून पवित्र सभा तिका मानून घेता. देवाचे कुशे कल्तीमान घाल पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ताक तिने आपल्या कुशव्यान जल्म दिवन संवसाराचो सोडवणदार जावन दिल्ल्यान तिका बागेवन मोरी म्हणून सर बावर्ती मानून घेतात. मोरी जुदेव कुलयेच्या जोकीम आणि अन्ना हांची धूव. ती जुदेव कुलयेच्या सुतारी जुजे म्हणल्या नितीवन मनशा लागीं लग्न जाली. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं गर्भेस जावन जल्म दिल्ल्या तिच्या पुताक जेजू म्हणून नांव दिलें. मोरयेच्या भक्तीपणाचे चरित्रेची सुरवात पवित्र सभेत भोव साधली म्हणयेत. मोरयेच्या भक्तीपणाचे मुख्य दोन उद्देश हे. पयलो मोरयेक माय म्हणून वळखून घेवचें. दुसरो संवसारी पयणार आशिल्ल्या आमी सर्गींच्या माय गांवाक वचूंक तिचे लागीं आदार मागचो. चरित्रेंत मोरी विविध कडेन विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडून मनशा कुळाक बाचावेची वाट दाखोवन दिल्या. प्रत्येक तरान फातिमान 1917 वर्सा सौपवटी दिश्टीक पडून मनशा कुळाक तिची सोसायटीने बसयल्या. ह्या खातीर आज आमी उपकारी मनान हे फेस्त तिच्या मानाक आमी आचरण करता आनी आमकां मुखारी तिची ससाय सदां दिव म्हूण आमी मागता. मुर्यमाय मुखांतर आमकां लाभिल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवया. तशेंच आमची सर ते सवां ह्या वेळार सर्गीं बापाच्या पांयां तळा दवरया. हे पवित्र बलिदान इथळ काळजान भेटोवचे खातीर आमच्या जिविताचें मावल्या मापन करून सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत बगे वचदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षू आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Somi
उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवो नित्यांकार मायेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. इस्रायल परजे लगे उलोवन मोइजे अशें म्हणालो, तुमी न्हय उतरून स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश, कायदे आनी नियम हे. तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जीणभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियेवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले. देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वाळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडतल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोस आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोंसोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. देवाचे उतर हें. तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस्परा. 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 आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुजेर बागवून दिश घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडार घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतरां म्हजे खाण
उक्ते केले. ओ मनी बोल्यो दोष परिहार तुवे मागोंक ना. तेन्ना आपले हांव येता म्हणले हांवें. आपले तुजी खोशी करूं धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पावला सांगाता गेले ते जण अथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले वेगी येवन आपणाक मेळजे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी परताले. पावल आरेप्पायोगाच्या सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे पोरी उलोवंक लागलो. आथेनाच्या मानेस्तानो, सर तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांची बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवे साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तो सर मनशांक जीव, स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशाकुळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाचो घडी निश्चित केल्लो ताणेंच. मनशाक आपणाक सोदिचे वा ससपाचे आनी क्रमेण आपूण ताका मेळाचे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायन केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशाक रियायती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या सोमेस्त मनशांनी पाताक रडून जिनी बदलीचे म्हणून तो फरमयता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात निती प्रकार संवसाराची जर्ती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें सोमेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयान आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयान तुवें उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकतांव. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थांक वेंग मारून पावले. हांचे मदें आरेओपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसली. त्या उपरांत पावल आथेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचे उतर हे. Hallelujah,
सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या दिसांनी गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय असली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें असलें थंय वायन उणो पडलो तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्या म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तोवळ ताचे आवयन चाकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवाच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून चाकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले ताणें तांकां म्हळें आतां तांतले थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी दादोश पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय ही आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिश्य ताका सत मानूंक लागले देवाचे उतर हे फिरगज पात्रून फातिमा सायबिणी थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमी हिरोशिमा रोजरी मिरेकला विशयंत आयकला जावंक पुरो ऑगस्टाची 6 तारीख 1945 इस्वेंत अमेरिकाच्या त्या सैन्यान हिरोशिमाचेर एटॉम बॉम्ब घालो आनी त्या दिसा हजारांचे हजार मेले बिल्डिंगां पडलीं शहराची देसवाट जाली सबारांक विविध तराची पिडा सुरू जाली थोड्यांची दोळ्याची दिस्त गेली थोड्यांचे कान आयकोनचे बंद जाले थोड्यांक कातीची पिडा सुरू जाली नाना तराचे भलायकेचे समस्या उब जाले पूण त्याच जाग्यार आसचे आसूम सायबिणीक समर्पिल्ल्या त्या फिरगजेच्या ह्या सकाळच्या वस्ते घरांत आसचे 8 जण जेजुईत तांकां कांयच बादाक जालें ना तांचें घर आनी ती इगर्ज कांयच देसवाट जायनासतना उरली तितले मात न्हय हे 8 जण जेजुईत तांकां ह्या रेडिएशना द्वारे एटॉम बॉम्ब तो रेडिएशन दराळ आसलें कांयच भलायकेचे समस्या उपजोंक ना तांचो जीव वाचलो मात न्हय खंयच्याय तरान लुकसाण तांकां जावंक ना थोड्या दिसांनी तांकां भेट करून इसारल्या वेळार कशें तुमी मात वाचून उरल्यात कशें तुमकां मात्र कांयच भलायकेचे समस्या उपजोंक नात तेन्ना ते म्हणाले हे एटॉम बॉम्ब घालतना आमी तेर्स करनासले आमी तेर्स मुखार आशिल्लो मोरये माये लागीं मागलें मोरये माये आमकां राख सांबाळ ह्या अनवरांतले निवार आनी मोरये मायेन आमकां ह्या कश्टांतले ह्या आकांतांतले निवारलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक वर्तें अजाप एक वर्तें घडीत चरित्यांतलें आज हें फेस्त करता आसतना आमी परत मोतीक हाडन मोरी कितल्या वर्त्या मापान आमकां आदार जावन आसा म्हणल्या विशयांत चिंता आटोवंक कुमो करचें आयच्या फेस्ताक मोरी आमचो आदार म्हणलो विशय घेवन आमी हें फेस्त संभ्रमता आनी हाका पुरक जावन आयची वाचपां देवाचे उतार मोरी आमचो आदार म्हणल्या विशयान समजणी जोडोवंक आमकां प्रेरण दितात आयचे पयले वाचप
द्वितीयम पुस्तकांतले कशें देव इस्रायल परजेचेर काकूळ दाखयता, आदार जाता म्हणल्या विशयांत भोव गुंडाळ्याची समजणी आमकां मेळटा. आमी जाणा हो इस्रायल लोक फाराब्याच्या गुलामपणांत आशिल्लो. देव तांकां मोइजे मुखांत्र बासायल्ल्या गांवाक वरच्याक मांडावळ करतना देव मोइजे मुखांत्र तांचे लागीं उलयता. 3 संगती आयच्या पयल्या वचपांतल्यो आमकांय लागू जावच्यो. पयल्यान मोइजे म्हणटा ह्या इस्रायल लोकांक देवाची आज्ञा पाळण जियेया, तुमी जियेतल्याच. देवाची आज्ञा ह्या देवाचे उपादेश तुमच्या जिवितांत रुथा करूंक प्रयत्न करा. दुसऱ्यान जेन्ना तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियेतात देवाचे बेसांव जोडूंक देवाचो आदार जोडूंक पावतल्यात. आणि तिसऱ्यान हे देवान केल्ली महान कार्यां तुमच्या भुरग्यांक सांगा, तांकां हाची माहेत ह्या समजणी दिया. 3 संगती आमकां भोव गरजेच्यो. आमच्या जिवितांत देवाचे उपादेश पाळचे आणि उपादेश पाळल्या वेळार देवाची बेसावां आमकां मेळटात आणि बेसावां मेळिल्लीं आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक आमी कळीत करूंक आसा. ही आमची जबाबदारी. आयचे दुसरें वाचप देवदूताची कृत्या पुस्तकांतले पाऊल आनी सिलास आथेन्साक वेतात. ग्रीक त्या देशांत आथेन्स म्हणलो नावार्दीक जागो. जाणवायेचे व्यक्ती थंयसर आशिल्ले. सबार तराचे धर्म प्रत्येक जावन विविध संगतेक आराधन करचे तसली ती संस्कृती आणि त्या विविध वस्तूंक तांणी मान बागोवचो आसलो. आनी थंयसर एक वेदी आसली अपरिचित देवाची वेदी म्हणून. अपरिचित म्हळ्यार खंयचो देव म्हण तांकां कळीत ना, पूण नांव ताचें अपरिचित अननोन गॉड. आणि सांत पाऊल तांकां सांगता वो अपरिचित गॉड दुसरो या अपरिचित देव दुसरो कोणी नाही, सर्विसपोर देव. ताच्या उतरा प्रमाणे चला, ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन समकोंक प्रयत्न करा. तुमी जिवीत जोडतल्यात. तुमच्या जिविताच्या हर एका घडये त्या देवाक मान दिवन चला आणि ताचो आदार तुमकां चुकचो ना म्हणल्या विशयांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलून सांगली उतरां आमकांय ती लागू जातात. तो देव हो सगळो संवसार रचुल्लो, आम्हा सर्वांक आजून म्हणसर जिवीत जियोवचे भाग दिल्लो. आमच्या जिवितांत हजारांचे हजार आशिर्वाद वतुल्लो आमचे सांगता आसा. ताच्या सावळेंत जियोवंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार आमचे जिवीत देवाच्या बेसावांनी भरलेलें जाता म्हणून आयचे दुसरें वाचप आमकां सांगता. आनी आयचो वांजेल काना नगरी लग्ना उत्सवा वेळार मोरी कशें ह्या कुटुंबाचो लग्नाचो उत्सव तो मोरी कशें ह्या कुटुंबाचो आदार जाता म्हणल्या विशयांत आमकां समजणी मेळटा. मोगाचेनो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां पेल्याचो आदार गरजेचो. आमी जल्मतना आमकां आवय बापायचो आदार, आमी व्हड जातना आमच्या आवय बापायक आमचो आदार गरज आसा. आमी ल्हान जावन इस्कॉलाक वयतना शिक्षकांचो आदार गरजेचो. आमी पिडे आसतना धाकटेरांचो वैजांचो या वैद्यकीय शबद्देचो आदार आमकां गरजेचो. आमच्या जिवितांत आमी वाडोवन येत आसतना आमकां सांगातपणाचो आदार गरज आसा. अशें आमचें सगळें जिवीत पेल्याच्या आदारान होंदोन आसा. जेन्ना पेल्याचो आदार आमकां मेळटा तेन्ना मात्र आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें समाधानाचें दादोसकायचें जाता. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आमकां पेल्याचो आदार गरज आसा जाल्यार आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां आदार नाकागी खंडी जावन जाय. आनी हे जण आसुल्लो जेजू आपलो स्वास सोडच्या पयलें कुर्सार मरण तें स्विकार करच्या पयलें आपल्या आवयक म्हणटा श्रीये हो तुजो पूत आनी त्या शिसाक म्हणटा ही तुजी माता म्हणून. ह्या मोगाच्या शिसाक जेजून आपणाची आवय दिली. ह्या मोगाच्या शिसाक म्हळ्यार आमी सर्व पवित्रस्थानाच्या साक्रामेंत आमकां जेजूक मोगाचे जाले. आमकां मोरये मायक आपणाच्याच आवयक आदार जावन जेजून दिला. आनी हे आयच्या दिसा आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. मोरी जावन आसा आमचो आदार. आपल्या सगळ्या मिसावांत मोरयेन कितें केलें 3 संगती आमी जगोवन दवरचें जालें. जेजूक आमचो आदार जावन दिलो. ह्या जेजूकच आमकां तेणें दिलें. आपल्या कुसव्यांत ताका स्विकार केलें. सगळ्या जिवितांत तिचे सांगाता ती आसली आनी त्या जेजूक
आमचो कर्ण तिणें दिलें. दुसरें, मोरी माई आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमचे कश्ट स्विकार करूंक आनी कश्ट येत आसतना ते सोंसणीकायेन आमचे कर्ण घेवन जियोंक आमकां शिकयता. आनी तिसरें, मोरी माय आपल्या सगळ्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांचो आदार जावन समका जाय म्हणून आपोवणें दिता. आमी हर एकल्यानी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पेल्याचो आदार जावन जियोंक की हे फेस्त ह्या मोरये मायेचें जिवीत आमकां आपोवणें दिता. आमी जेजूचे पाटलावदरी. जेजूक मोरयेन आमकां दिलें आमचो आदार जावच्या खातीर. आपल्या सगळ्या परगट जिणये वेळार जेजून ताच्या सशी आयिल्ल्यांक सवकासाय दिली, समाधान दिलें. तांच्या जिवितांत कितें गरजेचें आसा तें फावो केलें आनी हे सर फावो जावच्याक फाटल्यान आसली मोरी माई ताका प्रेरण जावन आसली तिचें देखी बरीत जिवीत. मोगाचनो काना नगरी लग्ना उत्सवा वेळार मोरयेन कितें सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. ही जावन आसात निमाणी उतरां मोरये मायेची पवित्र पुस्तकांत आसली. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. ताच्या उपरांत मोरये मायन सांगलें एक उतार पवित्र पुस्तकांत ना, ताच्या पयलें आसा. असो अर्थ मोरये मायेन क्रिस्तांतय आमकां वाट दाखयली. आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर, आमचें जिवीत भावार्थाचें करच्या खातीर. देखून आमचें जिवीत भावार्थाचें जायचें जाल्यार मोरये मायेचो आदार आमकां गरजेचो, कित्याक ती आमकां प्रेरण जावन आसा. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत कस येत आसतना आमी निराशी जावचे न्हय, आमी देदेस्पोर जावचे न्हय, आमी बरवसो होगडावचो न्हय, कित्याक मोरये माय आमच्या सांगाता ती आसा. एलिझाबेथीची भेट लुकाचो वांजेल 1 अध्याय वाक्य 30 आनी 9 तावन आमी वाचलें जाल्यार मोरी माई एलिझाबेथीकर वेता. कित्याक वेता? तिचे कश्ट हाळू करचे खातीर. उतर प्रायर ती गर्भेस जाल्ली आनी तिका कळीत आसलें मोरये मायक एलिझाबेथची तिका गरज आसा म्हणून तिचे कश्ट हाळू करचे खातीर उठावटी पयसल्या गांवाक ती वेता आनी थंयसर तिचे सांगाता ती रावता आनी तिची जतन करता. तिचे कश्ट ती हाळू करता. आमच्या जिवितांत विविध तरान कस येतात. भलायकेचे जावं दी, फुडाराचे जावं दी, ह्या विविध तरान कस येता आसतना आमची आत्मीक आवय मोरी माय आमच्या सांगात आसा. आमी निराशी जात आसतना, आमी सलवत आसतना, कित्याक मोरये मायक कश्ट कितें तें कळीत आसलें. तिचे विशेष 7 दुखी आमी नियाळटा आनी हे 7 दुखी नियाळटा आसतना आमकां कळटा मोरये मायक कश्ट कितें कळीत आसलें आनी आमच्या जिवितांतले कश्ट ती समजता. आनी कशें काना नगरी वायन उणो पडलो तशेंच आमच्या जिवितांत कितेंय उणेपण जाता आसतना मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करून आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा तें भरती करूंक सदांच ती तयार आसा. आनी तिसऱ्यान मोरी माय आमकां दुसऱ्यांकी आदार दिवच्याक आपोवणें दिता. काना नगरी आमी पळयता मोरये मायक थंयसर आपोवणें आसलें आनी ती त्या शिसांक सांगता तो कितें सांगता तें खरा म्हणून. आनी अशें पेल्याच्या गरजांक पावोवंक की आमकां ती आदर्श जावन आसा आनी आमकां आज प्रत्येक सरान ती आपयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हे फिरगस फेस्त आचरण करता आसतना पयल्यान पयलें मोरये माय मुखांतर मेळ्ळ्या आदारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवचें वासबी जावन आसा. पवित्र सभा मोरये विशयांत आमकां तवळ तवळ समजोणी दिता. दुसरी वातिकन महासभेंत जनांगाचो उजवाड म्हणल्यार दस्तावेदांत थंयसर मोरये माये विशयांत बरोवन तें दस्तावेद अशें सांगता मोरी माय आमच्या साल्वासवा खातीर निरंतर आपल्या पुता लागीं विनंती करता. शी इंटरसीड्स फॉर अस फॉर आवर साल्वेशन. निरंतरी ती विनंती करता. आमी सदां लदन म्हणटा त्या लदिनेंत कितें आसा? पातक्यांच्या आसऱ्या, दुखेसांचे बुजवणे, क्रिस्तवांच्या आदारा सबार संगती मुखांत मोरयेक आमी मान करता आनी खंडीत जावन आमच्या आत्मीक जिवितांत सुखी धाड येतना मोरी माय आमकां परत जेजू लागीं व्हरून पावयता. आमी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार जेजू मुखांतर आमकां भलायकी ती दिता.
आमच्या क्रिस्त जिवितांत ती आदार जावन आसा. आमी म्हणचे ते मागणे तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मागणे शिकल्लो, तुजी कुमोक मेळना आसतना केदींच वसोंक ना म्हणून आमी जाणा. आमी चबार पोटी ते मागणे म्हणटा. बो आपुरबायेची उतरां ती तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मागणे शिकल्लो, कोणाकच तिणें पाटी धाडोंक ना आनी ती धाडना. आज आमी आमच्या दियेसीजीन पळोवंक गेल्यार 125 फिरगजेंत सबार फिरगज्यो मोरये मायेच्या माताकाल आसा आनी ही एक फिरगज फातिमा सायबिणीक समर्पिल्ली. फातिमा सायबिणीची बेसांवां तुमच्या ह्या फिरगज कुटुंबाचेर गेले त्या वर्सा भरपूर मापान वाडल्यांत आनी देखून अर्गां दिवंक ह्या वेदी बोवारी आमी जमो जाल्या. हांगासर आमी पळयता मोरये मायेची फेस्तां, इतलीं फेस्तां खंयच्याय व्यक्तीची पवित्र सभेंत नात. हांगासर 10 पायनलां गेल्यांत आनी मोरये मायेक आमी मान करता. देखून आज आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या मतीन कसली चिंतना आमी खंयचय जाय. आमी खाली फेस्त आचरण करन जियेल्यार पुरोगी ना, मोरये मायेच्या शेगुणांनी आमी जियेचय. मोरये मायेच्या जिवितांत आसले शेगूण कसले? पयल्यान खालतेपण. बडवो गाब्रियल इजवी हाडटा आसतना मोरी माय म्हणाले आपले सोम्याची चरण दासी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. देखून सदांच मोरये माय बरी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजान आमी खालतेपणान जियोंक प्रयत्न करचे. दुसरें, ती एक सेवेची व्यक्ती जावन आसा. काना नगरी वायन उणो पडटना तिका कळ्ळें आनी तिणें ती सेवा केली. देखून आमी सेवेचे व्यक्ती जावन आमचे जिवीत फुडें व्हरचें. आमच्या कुटुंबांत फिरगजेन आमकां मेळ्ळे ते सेवेचे अवकाश. तिसऱ्यान आमी सोंसणीक जावचे. आमच्या जिवितांत कस येतात. मोरये माय कस आयले, 7 विशेश दुखी आमी जाणाव. तिच्या जिवितांत कस येतना ती सोंसणीक जाता. ती उपगाना या दुरसाना पळोवन दावना, ते कस धैर्यान सोंसणीकायेन ती स्विकार करता. चवथ्यान मोरये माय जबाबदारेन तिचें मिसांव करता. आपल्या पुताच्या मिसांवान ती कान मारता. देवान तिका दिल्लें तें मिसांव ती बऱ्या तरान करता. देखून आमी आज हें फेस्त करता, मोरये मायेचें भक्तीपण आदारता, तितलें पावना. तें जाय पूण ताचें सांगता मोरये मायेच्या शेगुणांनी आमी जियोवचें. खालतेपणाची जिवीत आमी सारचें, सेवेन आमचें मिसांव आमी करचें, सोंसणीक जावचें. तशेंच आमकां आसली ती जबाबदारी आमी बऱ्या तरान पाळची. तर आज हें फेस्त आचरण करतना मोरये मायेक आमच्या जिवितांत आमी मान करया, तिचें भक्तीपण आदारया. तिचें सांगता तिचें शेगूण आमच्या जिवितांत रुथा करूंक खालतेपणाचे, सेवेचे, सोंसणीकायेचे, जबाबदारेचे व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करया आनी तिचो आदार मागून आमी गावया. शिकयाम कामाये शिक सैर वायटांचेर व्हरूंक जाय. शेगुणा सोमारोक दाखय पावय सर्गार वंशाबी. उबी रावया. भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक, सर पदवीदारा बापाक, सर्गान प्रथमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्यास पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यारूपी संभावलो अंकवा मर्यादान जन्मलो वांस पेलो ताका कष्ट सोसले ताका गुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. सतमंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे पत्नासो एकदार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप काकुळदार जावन आसा. आमची चोर मागणी व्हडा खालतेपणान ताच्या पांयान तळा दवरया. तुमची जबाब. मोगाला सर्गींच्या बापा,
आमच्या पाप साहेबाक सर गवळी बापांक याजकांक धर्मीक बाबा भयणीक तांच्या समर्पित जिणयेंत तुजे कुशी काल जावन सोलोंक तांचे तबेंत आसच्या परजेक प्रेरण जायशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यांनी बरमून मागता हांव. आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तुजे कुशेक कल जावन जियोंक आनी मनशाच्या जिवाक गौरव दिवन तांचे रक्षणे खातीर आनी बरेपणा खातीर वावरूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मोरये बरी तुका आनी वडिलांक विधेय जावन जियोंक बरे फुडार घेवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. विविध रितीच्या पिडेक आनी कश्टाक वळख जाल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक तुजे हाती समर्पित हांव. तांचे थंय तूं दयाळ जा. तांचे कश्ट सोसूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या मोगाळ विकार बापा तुज्या विस्नार बेसावांनी बोर. फिरगस कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर ते वावुरतना सर्वंदावन बरो सहकार तांकां लाभय. तशेंच आयच्या प्रधान याजकांनी सहभेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक मोदीक समाधान कुडीक भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आपल्या स्वार्थाक लागून धर्मामध्ये आणि राष्ट्रामध्ये जावन आसचें झुजू आखेर जावन तुजे शांतीचें राज स्थापन जायशें कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी मोरये बरी आमच्या जिवितांत तुका पयलो जागो दिवन आमची कुटुंबां देव केंद्रीत जावन रुपीत करच्या गरज आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या गरजां पासत मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या पांयां तळा दवरली सर प्रार्थना दयेन मानून घे. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उलोगोवा
फळांसो सोरोदाका फळांसो भेटयता गुर्त मोगासो सोम्यादी मोग तुझो उड्यान एक वोटांसो दैविकानान पोसो वांकनासो सोरोदाका फळांसो भेटयता गुर्तो मोगासो सोम्यादी मोग तुझो उंड्यान एक वोटांसो दैविकानान पोसो आनी कोई बापा भेटून दिता तुका मारून योगे बापा स्वीकार तू कर आमकां आनी कोई बापा भेटून दिता तुका मारून योगे बापा स्वीकार तू कर आमकां के फळ आमच्या वावरासो फळ सुंदर प्रीत मेसो फळ वो कष्टांनी वामटीसो ओपून गे मोग आमचो किरकोळ तुज्या भुरग्यांचो मांडटा उपकार तुजो हे फळ आमच्या वावरासो फळ सुंदर प्रीत मेसो फळ वो कष्टांनी वांकीसो ओपून गे मोग आमचो किरकोळ तुज्या भुरग्यांचो
देवचनो आमचे हे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान हांव पारमा येता जल्म घेतना तिचें हांव पारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण तो पवित्र करूं आनी अशें आमची सोडवण आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. फातिमा सायबिणीक आमी आज नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणान तुजी वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळमार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तींचो जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान जतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavar taso gut purgatoria. सोन्या जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्याचा आम्ही अग्रेता तुझ्या येण्याचा आम्ही अग्रेता बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या अकस्ता मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सगळा सण्य असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तागा सोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाल दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवंत दोतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवण्यांचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकराली हो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र विच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या शेसू वरवीं त्या शेसू सांगता त्या शेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडूनदाराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे रास आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सुमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या सुमेसांच्या बावार्थाचेर तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुजे एकवटांत आमकां सांबाळ तुमची येता आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया
पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण मेळिल्ले आमी हरगी एकलो सुभागी.
प्रार्थूया. कनवळ्या बापा आमकां मोरयेक फातिमा सायबिणीक आज अभिमान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्या देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका ताबुलो मारता. यस आमकां मायेची देख घेवन श्रीचे वरवीं आमकां फावो सगळ्या सगोदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव बहिणो, फातिमा मायेक मान करणं आदी बेस्त आमच्या आसना. फातिमा मायेच्या बेस्ताचे उल्हास तुमकां समेस्तांक हांव मनयता. मोरी माय सदांच देवा जावन तुमकां आनी आमकां आशिर्वादां ती आमकां घेवन दी म्हणून आमी मागया. आज ह्या संभ्रमाक फादर संतोष रोड्रिगस गोवळी केंद्राचो डिरेक्टर हांगासर आयला. हांगासर येवन दिसाचे निमतान आमचे खातीर भेटयला आनी आमकां समजा सारके साद्या उतरांनी प्रसंग जाण दिला. मोरी माय आमचो आदार मोरी माय आमचो आदार आमी ह्या प्रसंगांनी भाग समजून घेतला आनी मोरी माय बरी जावंक प्रयत्न करीत जंय मिळ्ळी ती जावन आमी घेतला. संतोष रोड्रिगस ताका तुमच्या समेस्तांच्या नांवान करीक जाणारी ताका स्वागत म्हणटा आनी तशेंच तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. गोवडेक केंद्र आमची ताचो वावर तो सुफळ जावन दी म्हणून आमी मागया. गेले त्या शनिवारा दीस फेस्ताची सर्ती आशिल्ली. तुमी आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार बरो वावर तुमी ह्या फेस्ता बाबतींत केला. आमचें फेस्त बरें तरान जायते म्हणून हर एकल्यांची अपेक्षा आनी जिवा भितर उलोवप म्हणले बरी आमकां भोगता. देखून आज ह्या फेस्ताचो संभ्रम आनी संतोश आमचे खातीर वांटून घेवच्या खातीर हे मिसळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांक पियोंक थंड पिवून दिसले. पियोंक व्हरूंक न्हय, पियोंक व्हरूंक न्हय. सगळ्यांनी पियोन जाल्या उपरांत उरलो जाल्यार परत्यान वचा आनी पियेया. पियोंक व्हरूंक न्हय. प्रवीण कॅरल ताणें मस्त वावंट काडला परच्या त्या कंपनीच्या आयतारा आनी तशेंच आज ताच्या सगळें रोमिता आनी मेरल हे वावुरल्यांत मोठो वावर आमकां क्लिफ पडलो बो आनीक डार्वीन कोयलेन दिला. सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वेस्पर देवाची आशिर्वाद मोरये मारिपाद तांचेर मागता. सुमधुर गायन केल्ल्या गायन मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रॅक्टीस तांणी केलां, ताणींच प्रॅक्टीस केलां आनी बरें गायन तांणी केलां. तांकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमचें फेस्त बरें जायचें म्हणून तुमी सगळ्यांनी एका ना एका रितीन वावर तुमी केला आनी तुमी पयशांनी आदार दिला. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां सांत मातियेस हाचें देवा जुजा सिस्कार्यच्या बदलाक विंचून काडलेलो सांत मातियेस जेजूचो आपोस्तल ताचें फेस्त जावन आसा. येवच्या आयतारा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त. हो फेस्ताचो संभ्रम सोडोवच्याक आज बँड स्पॉन्सर केल्ल्या अरणकुटीना ताका देव बरें करूं. आनी तशेंच हे फेस्त मेस लायव्ह टॅलिकास्ट केल्ल्या डार्वीन कोयलेको ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.
सगळ्यांक बरें फेस्त मागल्या ह्या फिरगज विगाराक मानादेक बाप लॉरेन्स डिसोजाक हांगासर आसच्या सोर याजक भावांचे नांवी आनी तुमचे नांवी हांव बरें फेस्त मागता. बारीक शिस्तेचे व्यक्ती ते हर एक विशय गमनान दवरून पयलेंच मांडावळ करची. ह्या फेस्ताक ये जाय म्हणून लगभग एक 10 म्हयन्या पयल्याच ताणें म्हाका सांगलें येवच्या वर्सा मेयाच्या 13 तारखेर फिरगस फेस्ताक प्रधान याजक जावन तूं ये जाय म्हण. तितली मांडावळ करची आमचे दियेसीजेंत फादर लॉरेन्स पयिल्लो म्हूण चिंता. देखून आपुरबायेचें मुखेलपण तांचें, शिस्तेचें जिवीत तांचें आनी खंयचें वावर करूंक आसा ते जोगत्या वेळार करन सगळें बऱ्या तरान करचे व्यक्ती ते ह्या फिरगजेचें मुखेलपण घेवन आयचे फेस्त आपुरबायेन तांणी आचरण करूंक मुखेलपण घेतलां. देखून तुमच्या सगळ्यांचे नांवी फादर लॉरेन्स तुमकां हांव बरें फेस्त मागता. तिस फातिमा सायबीण तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. तुमच्या जिवितांत गरज आसा ती सर्व आशिर्वादां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर मागून धाडून दी हें आमचें मागणें. हॅपी फिस्ट फादर. उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. भाग्यवंत अंकुर मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकुर मरिये उदेशीन जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आज अंकुर मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे अंकुर मरियेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुका अंकुर मोरी आशीर्वाद देवामकां. फातिमा सायबिनी भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. तू आमची
दी तू आमकां आमची पातकां रडोवंक नितळ आमी जावं पुरपेन रावूंक एकटे सरकी नितळ आमी जावं पुरपेन रावूंक एकटे सरकी येवन पावूंक
Sosnika